आत्ता जे रेजोल्युशन जे बाब संकल्प आमोणकारान ताजेर सगळे म्हणजे मॅक्झिमम सगळ्या मेंबरांनी उलयले. तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार इन लॉंग रन खूब वेळ डिस्कशन चल्लें. हांवें ऑलरेडी सांगलां की 100% हेजें सोल्युशन काडटा. आय डिस्कस वीथ माय वेटरनरी डिपार्टमेंट. हांव डिस्कस करता NGO कडेन जे बेस्ट म्हणजे बरे काम करतात ह्या सॅक्टरांत तांच्याय कडेन डिस्कस करता. वॉट बेस्ट प्रॅक्टीस इन अदर स्टेट्स किंवा दुसरे कडेन ज्यो बेस्ट प्रॅक्टीस सुरू आसा तांच्याय कडेन करता. आमी एक काळ लक्षांत घेवपाक जाय, आमी गोवा स्टेट रेबीज फ्री स्टेट जाल्ली. फक्त हाल्लीच ते 5 भायल्या स्टेटींतल्यान हांगा आयले. सो ताका लागून आमकां प्रॉब्लेम जालो. नाजाल्यार आमकां ऑलरेडी रेबीज फ्री स्टेट म्हणून आमी डिक्लेरूय केल्लें. स्टरलायझेशन जें आहा पळय न्हू 100% स्टरलायझेशन खरें आमी प्रोवायड करता. डिपार्टमेंटाच्या वतीन जितके NGO काम करता तांकां स्टरलायज करपा खातीर जें कितें लागता तें आमी मदत करीत आसा. बट आत्ताच्या घडीक म्हणजे तशें ओन डिपार्टमेंट हें सगळें हँडल करूंक शकना म्हाका खबर आहा आत्ताच्या घडीक. बट सगळ्या जाणांक आमी पयल्यान पयली हाजी एक पॉलिसी डिसायड करता. तुमकांय दाखयता, तुमची सजेशन्स जी आसा पळय ती ऑन पेपर घेता आनी फुडल्या मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एक आमकां 2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी एक पॉलिसी डिसिजन घेवन ती डिक्लेअर करता. म्हणजे जशें आमी स्टेक कॅटलच्या बद्दल पॉलिसी डिसिजन घेवन ताका हें करता पळय न्हू त्याच धर्तीचेर. पण तुमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन करता. म्हाका खबर आहा कारण खुबशे एक्सिडंटूय जे आसा हेका लागून जाता. टुरिजमाकूय त्रास जावपाक लागलेलो आसा. सगळे आसा स्पिकर सर. बट ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो कन्सिडर्ड करूनच आमी वेटरनरी मिनिस्टर आनी हांव मेळून सगळें डिसिजन घेवन तुमकां पॉलिसी कळयता. थँक्यू स्पिकर.